Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. सांगेचो आदलो आमदार वासुदेव गांवकार बीजेपीत ताका बीजेपी किसान मोर्चाचो अध्यक्ष केलो आनी तेका लागून आज आमी गोंय राज्याचे किसान मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून आमचे आदले आमदार 2 वेळार 2002 आनी 2007 अशे 2 वेळार निवडून आयिल्ले सांगे मतदारसंघातले वासुदेव मेंग गांवकार हांकां गोंय राज्याचो किसान मोर्चाचो अध्यक्ष म्हणून आज हांगा हांव घोशणा करतां की आमचे किसान मोर्चा हे बरेचशे प्रॉब्लम जे असतात हे किसानाचे जर हे आसूं जाय जाल्यार ते तेंची उपस्थिती हांगा आसूं जाय. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आसात विविध प्रश्न खुबशे जे प्रश्न आसात ते पार्टीच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाचे आमचे प्रयत्न आसतले. शेतकऱ्यांची संघटना एकीकरण हे करपाचे तेंचे कडेन संपर्क करून तेंकां मेळोन हे करपाचे माझे प्रयत्न आसतले. आणि खास करून शेतकऱ्यांक जे कसलेच सुविधा पासून वंचित रावपाक नाका अशे पद्दतीन शेतकी मंत्र्याच्या नात्यान काम करता आसतना पार्टीच्या वतीन टायम टू टायम सहकार्य मेळपा खातीर ज्या योग्य मनशाक पद दिल्या बद्दल हांव अध्यक्षाचे आनी तेंचे आभारी आसा की आनी तांकां जे वासुदेव गांवकार हांकां शुभेच्छा दिता. राना खात्यान चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन फ्रांसीस फेर्नांडीसाक प्रशस्ती पत्र दिले. फ्रांसिसान जुनांत बाणवले नुस्तेकारांच्या आदारान 5 समुद्री कासवांक साल्वार केल्ले. डिपार्टमेंटा देव बरें करूं म्हणटा ते म्हाका सर्टिफिकेट आनी फुलां बुके दिले म्हूण आज म्हाका बरी पुरबा लागली. हांवें कांसोळ सोड म्हणटो आमगे हारी भाव जायते एनसा मेळोल्यो चुकोन मेळो बी सोडिताय. सो ही एक आमगेले नुस्त्याकार बरो मेसेज सोटा. लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट to the Chief Wildlife Warden, to Mr. Francisco Fernandez, who is known as Pele in this Banalim area, for his exemplary work done in rescue of 5 turtles, in which 4 were released by him on the spot itself and 1 was slightly injured, so which was taken back to the Forest Department. It was treated back and thereafter released by the department. And I thank him very much for doing such a work and making spreading a sort of awareness that not just Forest Department is doing the conservation, even the local people are involved in it. So which itself is a very strong message. धारबांदोडेचे गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीचो नवे शिक्षण पॉलिसीक तेको. पॉलिसीचो बरो परिणाम खंय 15 वर्सांनी दिसतलो. आनी ह्या पॉलिसी भितर कशें आसा की जे अंडर प्रिविलेज भुरगीं आसता SC, ST, OBC म्हणा तुमी तांकांय स्पेशल कन्सिडरेशन्स केल्ले आसा ह्या पॉलिसी भितर. आणि हेजो फायदो म्हाका दिसता कितें आसा की गव्हर्मेंटाच्या फुडल्या सगळ्या प्लॅनिंगा प्रमाणे आनी इम्प्लिमेंटेशना प्रमाणे ही पॉलिसी योग्य रितीन इम्प्लिमेंट जर जाली जायत जाल्यार म्हाका दिसता की आज जी पॉलिसी समज 2022 समज जर स्टार्ट जाली जाल्यार 15 वर्सांनी म्हणजे सादारण 2037 जेन्ना पयली बॅच भायर सरतली तेन्ना तेजे आमकां एक्झॅक्ट रिजल्ट्स कळपाक लागतले. आनी आयज जी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीज येयल्या म्हाका दिसता न्यू एज्युकेशन पॉलिसीज हे आमकां खूब हेल्प जातलो. एक बूस्ट मेळटलो एज्युकेशनाक. म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे ऑल ओवर वर्ल्डाक जर कंपेर करता आनी इंडिया जो इंडियन एज्युकेशन सिस्टम आसली आमी गेले 34 वर्सां ही खरें म्हटल्यार चेंजीस जावंक जाय आसलेली. आमचे कडेन फक्त आर्ट्स कॉमर्स सायन्स हो एकूच एक नरो जाल्लो. पूण आयज न्यू एज्युकेशन पॉलिसीक लागून तेणी एक खरें म्हत्वाची गजाल जी आसा ती 6th स्टँडर्डा पासून तेणी हे स्टार्ट केला वोकेशनल एज्युकेशन. आनी खरें म्हटल्यार वोकेशनल एज्युकेशन करपाची गरज आसली. Vacation integration will be from class 6 onward. That means those who would like to go for vacation and all, that will be from 6th standard onwards, like poultry, artisan, all these, and there will be internship for them from 6 onward. That is again a very important. As far as GER, gross enrollment ratio for higher education, which is presently 26.3, it will be raised to 50% by 2035. Public spending on the education will rise to 6% of GDP, which is presently now something around 1.7% of GDP.
So drastically expanding on the education would be there. कोरगांव भायडवाड्यावेल्या प्रगतशील शेतकरी संघान थंयच्या तरणाट्यांक शेतकी वेवसाया कडेन हाडपाची मोहीम सुरू केल्या. ते चडांत चड एग्रीकल्चरा कडेन आकर्शीत जावपाक जाय आनी तांकां चडां ते केन्ना आकर्शीत जातले तर तांकां कमीच कमी वर्साक 3 लाख रुपया तरी भितरल्यान फायदो मेळटलो, नेट इन्कम मेळटलें तेन्ना जातलें. म्हाका उमेद दिसता की प्रगतशील शेतकरी संघान यूथ जे आसात ते शेती कडेन वळोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे प्रयत्न आसात. चडांत चड लोक जे आसात यूथ जे आसात ते एग्रीकल्चरा कडेन येवचे आनी तांकां भितरल्यान कमीच कमी मिनिमम जे म्हणटा ते 3 लाख रुपया तरी वर्साक मेळपाक जाय. हेच्या खातीर आमचें काम चालू आसा. आमचे पयलीं जाणटे सुद्दां उलयताले की पयलीं माठ आणि भात शेती ही जर असल्यार कामाची गरजच ना, ही आपले उदरनिर्वाह तेचेर करू शकता. आणि म्हाका आयज खूब आवड जाल्लेली आसा निर्माण म्हणून. आता 12वी जाल्या कारणान मी पूर्णपणे मार्गदर्शना म्हाज्या पप्पाच्या आणि सगळ्यांच्या मार्गदर्शना खाली शेतीनच उतरतले ह्यो निर्णय आयज मी घेतलेलो आसा. And I think we should support and encourage for a nice thing he is doing, and we should all encourage him and support him. And thank you once again for inviting us